बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी क्रिस्ताच्या भोव पवित्र कुडी आनी रोगताची दोबाजीक परब समोर उताव. आयचे हे परबेचो विशय म्हटल्यार हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. जेजून आपले कार्य ह्या संवसारान पूर्ण करून बापा सोरशी परतवेचे आदी ताणें आमकां आपले कुडी रोगताचे दान फावो केले. आयच्या दिसा आपले कुडी रोगता वरवीं आमकां सगल्यांक सासणांक तोखता तसले जिवीत दिवंक आयला म्हूण तो उगडास कोत्ता. तर हे मिसाचे भेटेक वांटो घेतना आमचो भावार्थ वाडोय आनी दर दिसा पवित्र मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक
भक्तीपणान जोडूंक आदार आनी कृपा फावो कर म्हण खतखत्यान मागुया. भयणी भावांनो, सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आज पवित्र सभा फुडें कुशालकायेन आनी भक्तीपणान कॉर्पुस क्रिस्ती जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाजीक परब करता. आनी आज आमच्या गांवांत आमचे कोंफराद भाव भयण्यां सांगता ही परब आमी मनयता. ही परब तांचें खेरीत कार्य आसलें. आदले काळार सांतिस्म साक्रामेंताची परब दोबाजान करूंक, ही भक्ती सगळ्या गांवच्या लोकांच्या काळजांनी घालूंक, जेजूचें हाजीरपण अणभवूंक आनी जेजू आमचे वाटेर आमचें जेवण खाण म्हूण सोत मानूंक. आयज खेरीत भाशेन आमचे कोंफराद भाव भयणांक तशेंच आमकां सगल्यांक परम संस्कारांत आसलेल्या जेजूचें हाजीरपण भोगूंक, आमच्या कोश्टां एकसुरपणांत ताचो सांगात आमकां मेळूंक आनी आमी सर्गीचे वाटेर आसूंक खतखत्यान हे मिसांत मागुया. सगल्या तुमच्या इंतेसां बसत, कोंफरादीच्या इंतेसां बसत, तुमच्या कुटुंबांच्या इंतेसां बसत हे मीस आमी भेटयता. आनी पवित्र रितीन बरे भशेन आमी वांटो घेवचे खातीर काळजा मनान तयार जावया. म्हणुया, हांव पातकी सोरपोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून भाग्यवान सदां सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. Ooh.
ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्याचा खातीर देवा बाप्पाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं इस्वोर एकलोच तूं परमेश्वर भुंयमाक देवा उस्सर्गी आनी शक्ती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थुया. आमचे एक एकल्याची इंतेसांवां बापाक उबारुया. सगळ्याहून व्हडलें म्हळ्यार मीस देवाक दिनवासूंक देवाक वाखणूंक आमची मागणी जेजू वरवीं आमी बापाक उबारता. मीस आमकां सगल्यांक एक जेजूची गुदार कूड घडोवन हाडटा. आज जेजूच्या मासा रगताची परब करतना आमचो सगल्यांचो काळजा मनाचो एकचार जावंक मागुया. सुम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सर्वुंडरा तुज्या कोश्टा मोन्नाच्या उगडासाक हो जपांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमचे काळजांनी वाडय. अशें तुजे सरवणीचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक आनी अदीक बरोवन वचूं. हें आमी तुजेच नांवान मागता तुजे लागीं जेजू जो बापा सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. बसून देवाचें उतर आमी चिंतान आयकुया. दुसरे समर्थीच्या पुस्तका वेलें वाचप. पोरचे कडेन उलोवन मोजेसान म्हणलें, तुमी कालतेकाय बगूंक तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजान कितें आसा तें वळखून घेवंक आनी तुमी ताच्यो आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक. सर्वेस्परा तुमच्या देवान कशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां अरण्यांत राखली ताचो उगडास करात. ताणें तुमकां काल्ती केली, तुमकां भूक लागोशी केली आनी मान्ना दिवन तुमकां पोसली. हो मान्ना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज लेगून नकलो आसल्यात. मनीस उंड्यानूच न्हय तर सर्वेस्पराच्या तोंडांतले भायर सरता त्या सोकटा वरवीं जेता म्हूण दाखोवंक अशें ताणें केलें. इजिप्ताच्या देशांतली गुलामपणाच्या घरांतली तुमकां भायर काडली त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाक विसरूं नाकात. उज्याच्या सोरपांनी आनी विस्वांनी भरलेल्या ह्या विस्तारदीक आनी भिरांकूळ अरण्यांतल्यान ताणें तुमकां चलयली. उदकाक सोरंटल्या जाग्यार गोट निबोर खडपांतलें ताणें तुमकां उदक काडून दिलें. ह्या अरण्यांत ताणें तुमकां मान्ना दिवन पोसली. हो मान्ना कितें तें तुमचे पुर्वज लेगून नकलो आसले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुजाल्या गांवून जातलो. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुजाल्या. परतून गावया. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुजाल्या. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुजाल्या.
सियोना तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवंट्यांचे आडांबे घोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सदव केल्यात. जबाब. Salves Boraci, Manico, Jerusalem. तुज्या सिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय आनी पोस्ट गांव घेवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुटसुडीत ताचो शब्द परगट जाता. जबाब. Salves Boraci, Manico, Jerusalem. जाकोबाक तो आपलें उतर पळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. जबाब. Salves Boraci, Manico, Jerusalem. भागीवंत पावलून कोरींतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी आशिर्वाद घालता ते आशिर्वादाचें पिवोन पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबंद करता न्हय. आनी आमी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद करतात न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जरूय जायतीं जाणां तरूय एकूच कूड जाता, कित्याक आमी सगलीं त्या एकाच उंड्यांत वांटो घेता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. उद्गाराक उबी रावया. गायन गावुया B9 पेज 25. आमी चवथो श्लोक गावुया. Salves Boraci, Salves Boraci, Salves Boraci, Salves Boraci. Uriba boy, koshi sogli, surek morta. Sorves por तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Mój tuka sumia. जेजून उरपंजीक म्हळें, हांव स्वर्गांतान देंवलोलो जिव उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जीव आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस. तेन्ना जुदेवां मदीं वाद विवाद जालो. तीं एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे तो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. तेन्ना जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस केले बगर आनी ताचें रगत पियेले शिवाय
तुमचें सगळें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सगळें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाणे दिसा हांव पुनर्जिवन करतलों. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावतां. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसां तसो म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हांव स्वर्गांतल्यान देंवलोलो उंडो. तुमच्या पुर्विल्यांनी माना केलो आनी तरी ती मरून गेली. तशें हें न्हय. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. हें ताणें कफारनहूम शिकयतना देवस्थानांत म्हळें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Wakani duka Krista. भयणी भावांनो आनी भोव करून कॉन्फ्राद भयणी भावांनो, तुमकां सगल्यांक आज कॉर्पस क्रिस्ती जेजूच्या पवित्र कुडी रगताच्या दोबाजीक परबेची आमी उनुनीत परबीं दिता. तुमी सगळीं आज जरूय राती भरपूर पावस जाल्लो, ह्या पावसाक परवा करिनासतना आज हे मिसा बेटीन वांटो घेवंक आयली. बरें दिसलें. देवाक दिन वाचुया, आर्गां दिवया. कित्याक हे मिसा बेटींतल्यान आमचो एकचार, आमचो एकवट वाडटा आनी आमी मिसांतल्यान अदीक देवाचें हाजीरपण अणभवूंक पावता. भाव भयणीनो, पेद्रू आरुपे म्हूण जेजुईत संस्थेच्या सोसायटींतलो सर्व वडील आसलो. ताका सेकंड फावंडर म्हणटात ऑफ द जेजुईट्स. जाणें आपल्याक देवान दिल्ल्या जाणवाईंतल्यान एक नवी दिशा हे सोसायटीक, सोसायटी ऑफ जिजस ताणें दिली. भोव करून दुबळे धाकट्यांक पावूंक, समाजाच्या भायर आशिल्ल्या आदार दिवंक, आपल्या सगळ्या सांगात्यांक ताणें एक नवी दिशा दिली. ताका सेकंड फावंडर म्हणटात जेजुईतांचो. पेद्रू आरुपे जेन्ना हिरोशिमा नागासाकी ह्या वाठारांत जपानाक अमेरिकनांनी एटम बॉम्ब उडयले तेन्ना हो तरणाटी पाद्री कसो हिरोशिमा वाठारांत काम करतालो. आनी सांगतात की जेन्ना बॉम्ब उडयलो अमेरिकनान, हें झूज चड वाडत आसलें आनी ह्या बॉम्बांतल्यान झूज बंद जालें. इतलें डिस्ट्रॅक्शन जालें जपानीज लोकांचें आनी त्या वाठारांतलें की मनशांनी एकठांय जावन चिंतलें ना आनीक झूज नाका आमकां. दॅट वॉज द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर. आनी हो तरणाटो यादनीक पेद्रू आरुपे हो बॉम्ब पडून सगळें घोट्टण जालें तेन्ना सांगतात की तांचें घर आसलें, जेजुईतांचें घर आसलें आनी तांचें कपेल आसलें, ताका कांयच जावंक ना. सगळ्याकूच वाठारांत जायतो लोक मेलो, घरां दारां काबार जालीं, पूण तांकां देवाचे कृपेन कांयच जावंक नासलें. आनी हो पाद्री, तरणाटी पाद्री पळयता सगळें डिस्ट्रॅक्शन आनीक वेता आपल्या लोबान कुमन्यांक घेवन, पार्टिकुलांक घेवन, कोणूय जिवो आसा जाल्यार आपूण तांकां एनॉयंटींग दितलो, कुमन्यांक दितलो अशें. आनी वेता वेता तो सांगता एक घर आसलें, तें घर सारकें मोडलेलें आसलें. तातूंत म्हणटा सगळीं मेलेलीं, एकलेंच दाणगे चेडूं नाकामुरा म्हूण जें तांच्या कपेलांत, जेजुईतांच्या कपेलांत दिसपोटी मिसाक येतालें, तें सारकें मरणाचे तोणीर आसलें. तो म्हणटा शी वॉज लायक ए फ्लॅश ऑफ ब्लड. धाकटुलें एक मांसूच आसलेल्या भशेन, ताचें फकत तोंड आसलें. आनी ताणें म्हणटा आपले दोळे उगडले आनी आपल्याक पळयलें आनी म्हणूंक लागलें, फादर तुवें म्हाका कुमन्या वाडला. This young girl
मे बी 14-15 उदगारलें इतलेंच, फादर म्हाका तुवें कुमन्या हाडला. आनी फादर पेद्रो आरोपी म्हणटा, हांवें ताका वय हाडला आनी आपणे म्हणटा ताका कुमन्याव दिलो. जेजूक ताणें आपले काळजांत घेतलो, धाकटुली ताची कूड, एटम बोमान काबार जाल्ली ताची गोच्ची. ते म्हणटा कुमन्याव घेतलो ताणें आपले जिबेर गिळ्ळो आनी थोड्या गोडयां भितर नाकामुरा मेली. आनी तो म्हणटा दीस लिटल इन्सिडंट आपल्या जिवितांत इतलें फुडल्या मुखारल्या जिवितांत इतलो इम्पॅक्ट जालो. ताची गोच्ची सगळी मेलेली, नाकामुरा फकत जेजूक रावताले. आनी उतरां जेजूची पळयात आज शुभवर्तमानांत तुमी आयकल्यान ती, संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितलो तो म्हजेंच मांस, आनी म्हजें मांस खाता तो सासणान जीव आसतलो. हे सुपुल्ल्या दांडगे चेडवाच्या जिवितांतल्यान आपल्याक म्हणटा भावार्थ अनुभवूंक मेळ्ळो. ते फकत जेजूक रावताले आनी जेजूक घेवन म्हज्याच दोळ्या मुखार ते शांत जीव सोडून गेले. भाव भयणीनो, आज आमी ह्या जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाजीक परब करता. आयची तिनूय वाचपां खूब सोबीत. आमचे पयलें वाचप बाब आंद्रेन वाचलां, काय बरें. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तकांतलें वाचप, मोइसेस पोरजे कडेन उलोवन तांकां सांगता, कितें सांगता, 40 वर्सां म्हणटा तुमी अरण्यांत यात्रा केली, कोणें सांबाळ्ळी तुमकां? देवान सांबाळ्ळी. कशी? ओ माना दिवन, ओ उंडो दिवन. माना म्हळ्यार तांचे भाशेन ह्या आनी कितें? सकाळ फुडें तीं भायर सरलीं आपल्या तोमूंतलीं, तीं कितें तरी पळयतात, काडटात. खावपाचें तें, भूक लागलेली तांकां, कांय नासलें. मोइसेसाचेर गुणगुणटालीं ती सांगून, तुवें आमकां कित्याक हाडल्यान, इजिप्तांतलीं भायर कित्याक काडल्यान? आनी देव तांकां माना दिता. हें आनी कितें? मोइसेस तांकां सांगता, देवान तुमकां उंडो दिला, तुमी मरोना जावच्या अरण्यांत. आनी दे ईट दॅट माना ओन्ली फॉर द डे. दे कुडंट कीप इट फॉर द नायट. पिडा जातालो तो. फाल्यां आनीक धाडटालो देव, आनीक माना धाडटालो दुसऱ्या दिसाक. दे कुडंट कीप इट. आमी आज आमचे लागीं फ्रिजी आसात, सगळें आसा, आमी दवरता सगळें पिड्या जायना जावं. मोइसेस तांकां सांगता, ना, देव आनीक धाडटलो. 40 वर्सां मोइसेस उगडास कोत्ता लोकांक. 40 वर्सां तुमकां अरण्यांत राखलीं, ताचो उगडास करात. ताणें तुमकां माना दिवन पोसलीं. देव आपले पोरजेक सांडिना. इतलेंच न्हय, कोळपांतल्यान एके बोडये बुदी मोइसेस तांकां उदक पिवंक दिता. थानेतात तीं, अरण्यांत उदक ना, गुणगुणटात देवाचेर आनी मोइसेसाचेर. देव ताका सांगता, तुजी बोडी मार कोळपाचेर, आनी कोळपांतल्यान उदक येवचें दिता. अरण्यांतल्यान भिरांकूड, सोरोप, सगळे तरेचे मनजाती लोक तांचो, देव तांचो सांबाळ करता आनी सालामती बासयलेले गांवांत पावयता. हो आमचो देव बाबा भयणीनो. आपले पोरजेक आपली पोरजां कशी मानून घेवन बासयलेले गांवांत, अ लँड फूल ऑफ मिल्क एंड हनी, दूद आनी मोव व्हांवता तसले गांवांत देव आपली पोरजेक पावयता. कितली नशिबून ही पोरजां. बाबा भयणीनो, हो आमचो देव. आनी हो मान जावन आसलो एक खुणा ताचो पूत जेजू आमचो सुरवंडार कितें करतलो आसलो तो. निमाणें ब्रेस्ताराक
जेजू ओंडो आनी काल्स घेता सोरो घेता आनी जे शिसांक सांगता घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, घेयात आनी पियात, हें म्हजें रगत. खूब काळ आदी सांगिल्लें ताणें, वी रीड इन जॉन 6:6, खूब काळ आदी सांगिल्लें ताणें, म्हजें मांस खाता, म्हजें रगत पियेता तो केन्नाच मरचो ना. ताचे सगळें सासणाचें जिवीत आसतलें. दे फावंड इट हार्ड टू बिलीव, हाव कॅन this man give us his flesh to eat, his blood to drink? How can this be possible? देखून जायते सुद्दां लोक डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड म्हणून सोडून येतात. आनी मागीर जेजू 12 लाख विचारता, ते गेले सगळे, वॉट अबाउट यू? तुमी वचनात? तुमी 12 जाण वचनात? डोंट यू फायंड इट हार्ड टू बिलीव? आनी पेद्रू म्हणटा, सायबा आमी खंय वयतले? हांव सगळे साडले, आमी बोट होडी नेट सगळे साडले, आमी तुजो पाटलो केला. तूं म्हणटा रगत दिता, तूं म्हणटा मांस दिता, खाता आमी, चल. This is the reaction of Peter, even without realizing what Jesus would do on that Last Supper day. He wants to give a response to Jesus. आमी सगळे साडलां, आमी तुजो पाटलाव केला, तूं तर म्हणटा तूं दिताय म्हूण तुजें मांस खावंक, तुजें रगत पिवंक तयार आसा. पळयात पेद्रूचो भावार्थ. The other Jews have left him, difficult to understand. निमाणें रात जेवणार बाबा म्हणिनो पेद्रूक आनी दुसऱ्यांक ताबे जाता. जेजू कितें सांगतालो तो, घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, घेयात आनी पियात, हें म्हजें रगत, म्हज्या उगडासाक करात. हें मांस आनी हें रगत तुमचे पासत कुर्सार खेळावचें आसा, वारोवचें आसा, हें म्हजें उगडासाक करात. What a beautiful scene on that Last Supper day. If you can only realize the mystery of the Eucharist. आनी देखून आमी मिसाक येता तेन्ना कितें जाता? वी आर द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, वी बिकम द ब्लड ऑफ क्रायस्ट. आमी धाकटुली सजेशन तुमकां चिंतात घरा वयता. हालींच मातशें बोबाड जावन होली ट्रिनिटी चर्च बेनावली बंद पडल्या. पादवीकाराक तांणी नाका म्हणलो, ही गोश्ट बंद आसा. मीस ना लोकांक. कितें एकठांय कोत्ताले लोकांक? मीस. आतां दुसरो आयतार, 2 आयतार जाले बंद. ती मागीर जोई मोडी भावार्थी खंय खंय वयतली, मडगांव वयतली, सान सेबास्टियानच्या कापेलांत वयतली, वार्का वयतली, खंय तरी वयतली. ओ John the Baptist Church. But there is no body of Christ there, no Eucharist. आमी सोगली जेजूची गुदार कूड, जे भाशेन तुमी दुसऱ्या वाचपांत आयज आयकलां. आमी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद करता. एकूच उंडो देखून आमी जरूय जायतीं जाणां आमी एक कूड जाता. कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यांत वांटो घेता. वी आर ऑल वन इन जीजस. आनी आमी सगळीं एकाच उंड्यांत वांटो घेता. देखून हो उंडो जो मोडटा आमी आल्ताराचेर आमचो एकचार दाखयता. जातीकातीचो वेगळो चारना, भाशेचो वेगळो चारना. उंच शिकिल्लीं आनी सादी मनशां कांय ना. आमी सगळीं एकाच उंड्यांत आमी वांटो घेता. आमी सगळीं एक जाता. तो मागीर पाप साहेब जावं, ओ तो मागीर सादो हांगा थंय सारून मारपी ओ एक भिकारी जावं, आमी सगळीं एकाच उंड्यांत वांटो घेता. तांचो एकचार, एकूट बाबा बडी. केदी व्हडली ओ मिस्टेर आमकां एकल्याक स्वत मानूंक आनी चिंतूंक अवघड. जेजून निमाणें रात जेवणार आमचे बरोबर सदांच रावून हो संस्कार घडोवन दवरलो. आनी देखून पवित्र सभा सुरवातेक तान कॉर्पूस क्रिस्टी, बॉडी ऑफ क्रायस्ट, ब्लड ऑफ क्रायस्ट समरुमता. बांबडीनो इन 2005 वर्साक
एक 2 व्हडल्यो घोडण्यो घडल्यो. एक घोडणी आब्रिलाची 24वीर पापसाहेब बेनेडिक्ट 16वो. पापसाहेब कसो तो जुटीर आयलो. आनी मार्चाचे 24वीर सान साल्वादोर लॅटीन अमेरिका कंट्री थिंगा कार्डिनल बिशप आर्च बिशप ऑस्कर रोमेरो हाच्या मोन्नाची 25 वर्सां. ऑस्कर रोमेरो ताचे बागेवनपणाचो आतां प्रोसेस चालू आसा. ऑस्कर रोमेरो जावन आसलो आर्च बिशप ऑफ सान साल्वादोर एल साल्वादोर वाठारांत. सारकी दुबळी सगल्यांनी सोडिल्ली. हांचे होका पासत तो वावुरतालो. जायतीं शेतां भाटां आसलीं एल साल्वादोर वाठारांत. जंय गिरेस्त व्हडले भाटकार व्हडले जमीनदार ह्या दुबळ्यांक सारके सोतायताले, भिकेक पावयताले. आनी हो बिशप कोणाचीच पर्वा करिनासतना ह्या लोकांच्या होका पासत वावुरता, तांचे खातीर वावुरता, तांचे होक तांकां दाखोवपाक उगडास करता, तांचे बराबर आसता. देखून सगळे गिरेस्त पदवेदार पॉलिटिशियन्स आनी व्हडले व्हडले भाटकार मांडणी काडटात बिशपाकूच मारुया. आनी बिशप साहेब मीस कोत्ता आसतना ही म्हजी कूड म्हूण उबारून काल्स उबारचे वेळार कोण तरी इगोजेच्या जनेलांतल्यान बिशप आर्च बिशप ऑस्कर रोमेरोचेर फार सोडटात. एके जिपेंत येवन ओले जनेलांतल्यान फार मारतात ताचेर आनी ऑस्कर रोमेरो थंयच पडटा आनी मोत्ता. काल्स उबारूंक पावना. तो आपले पोरजेक सांगतालो घोडये म्हाका ते मारीत, पूण तुमी म्हजो ताळो जातेली, तुमी सगळीं उठ्ठेलीं आनी हे उनितीचेर झुजतेलीं. आनी अशेंच कितें जाता भाव भयणीनो. सान साल्वादोर वाठारांत आर्च बिशप ऑस्कर रोमेरोच्या मोन्नांतल्यान सगळो लोक जागो जाता, सगळो लोक उठ्ठा पॉलिटिशियनांचेर आनी गिरेस्त मनशांचेर, जाणी तांकां इतले आपल्या खालात दवरलेले. एक चळवळ सुरू जाता आनी जीं कोण आपलीं भाटां आपलीं शेतां रोयतालीं सांबाळटालीं तांकां एके भाशेन सुटका मेळटा. 2005 वर्साक मार्चाच्या म्हयन्यांत 25 वर्सां जातालीं हे घोडणेक, जे घोडणेंत ऑस्कर रोमेरोन जेजू खातीर, बरे खबरे खातीर, दुबळ्यां खातीर आपलें रगत वारयलें. जेजून रगत वारयलें आमकां बापाचें जिवीत दिवंक, आमकां स्वर्ग सगळे रुंदायेन उक्तो करूंक. जेजून कुर्सार रगत वारयलें आमकां बापाचीं भुरगीं करूंक, आमकां एकामेकाची भाव भयणां करूंक. होच तो काल्वाराचो योद्न. ह्या योद्नांत ऑस्कर रोमेरो ह्या आर्चबिशप साहेबान वांटो घेतलो आनी मेकळेपण दिलें त्या लोकांक चिड्डून दवरलेली गिरेस्त मनशांनी, दुडवांचे आशेन भरलेले पॉलिटिशियनांनी. बाबा भयणीनो, हेंच तें मीस जाची आज आमी परब करता. 24 एप्रिलाचे 2005 बेनेडिक्ट 16व्यान पाप साहेब कसो जुटी सांबाळली. ते दिसाक सगळो लोक रोमाक एकठांय जालो हे पाप साहेबा पासून मागूंक. सगळो लोक एकठांय जालो तेन्ना दिसलें की ही जेजूची गुदार कूड
आमी सोगली थंय हाजीर आसलेली जाल्यार जेजूचे गुडार कुडीचे सांदे आनी देखूनच ताका बापान विचून काडलेलो आमची पवित्र सभा चलोवच्याक आनी चलोवच्याक. भाव भयणीनो, एके वाटेन पाप साहेब दोये कपडे घालून दोई तोपी आपल्याक दोये लोब न्हेसता पाप साहेब. एके वाटेन पाप साहेब खुणायतालो एकचार पवित्र सभेचो, दुसरे वाटेन आची बिशप ऑस्कर रोमेरो दाखयतालो रोगोत जेजूचे जे मनशाकुळाची सोडवणी पासत चाललेले. कॉर्पुस क्रिस्ती एट सांगविनीस क्रिस्ती, सांगवीस क्रिस्ती, जेजूची कूड, जेजूचे रोगोत आमी बाबा भयणी. जाल्यार आज ही कॉर्पुस क्रिस्ती परब करून आमी घरा वयता आसतना कितें शिकुया? आमी सुरवातेचे गायनांत म्हणा आमी हे मिसांत वांटो घेवन मोगान जिवीत जियोंक सुरवात दिता. आमी बदलता, नवी जाता. आमी एकूच कुडींत वांटो घेता, एकेच कालसींत वांटो घेवन आमचें बदलप जाता आनी आमी नवी मनशां जाता. देखून जायतीं आमची भाव भयणीं सकाळचे मीस चुकयनात आनी चुकले जाल्यार दुयेंत जावन कितें तरी आपल्या जिवितांत उणें आसा अशें चिंतितात. जायत्यो आवयो मिसाक येवन घरा वचून चपाटी जेवण ब्रेकफास्ट भुरग्यांक दिवंक तयार जातात. सांगतात फादर सकाळचे मीस ना, कितें तरी उणें जालां. And you can imagine now, today is the 11th day, the church of Holy Trinity is closed. कितलो लोक थंय दिसा दिसपोटी मिसाक येतालो. दिसा दिसपोटी ह्या लोकांचो एकचार जातालो. कितलो लोक थंय जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन आपल्याकूच मोडून आपल्या कुटुंबा पासत आपल्या समाजा पासत वावुरतालो. जस्ट लायक जीजस ब्रेक्स द ब्रेड, उंडो मोडून आपल्या शिसांक दिलो. आनी हें जिवीत भाव म्हणून आमचे सगल्यांचें आमी आमकांच मोडटा. आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या भुरग्यां पासत घोवा बायली पासत आमी मोडटा. आमच्या कुजनांत जेवण रांदतना आमी मोडटा. आमकांच आमच्या घरांत सगळें बरेंपण आमी हाडूंक वावुरतना आमी मोडटा आमकां दिसाचे दिसाक जेजू बराबर. मीस आमचें जिवीत आनी आमचें जिवीतूच एक मीस. मिसार कितें करता आमी? जेजूक घेता, उंडो मोडलो, सोरो वांटलो, म्हजी कूड हें म्हजें रोगोत. आनी तें मीस करून घरा वयता आसतना आमी आमकांच मोडटा. तो गामेचो लोट काम करता थंय कुजनांत एक आवय आपल्या भुरग्यांक जेवण रांदता, मोगान रांदता, बेजार जायना. आनी चिंतात पुर्विल्ल्या काळार जोडो घेवन शीत रांदूंक जाय आसलें, कोडी करूंक जाय आसली, नुस्तें बांदूंक जाय आसलें. एज अ स्मॉल बॉय आय वूड वॉच माय मदर मायन्यूटली. What she would do the whole day? Nothing except cooking. I can distinctly see my mother in the kitchen with those earthen vessels. कोडी करता आसतना हांव धाकटुलो भुरगो कोडी करता आसतना शीत बुडकुल्यांत रांदता आसतना केन्नाच टायर्ड जाली ना ती. Because she was breaking herself up just like our mothers, breaking her up for the good, for the sake of her children, for the sake of her husband. This is the mass that we live. मीस आमचें जिवीत आनी आमचें जिवीतूच एक मीस भाव भयणीनो. देखून आज आमी घरा वयता आसतना खुशाल जावया. जेजून आमकां आपल्या मासा रोगताचो हो संस्कार दिला. आमचें जिवीत मीस जावंक आनी आख्खें मीस आमचें जिवीत जावंक आज केरीत भाशेन मागुया. उबी रावया.
आणि आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करूया. सोत म्हणता म्हणून सोत म्हणता देवाक, सोत पदवीदार बापाक, स्वर्गार आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकल्याच पिता तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडवीं सांबाळलो, आमकां मेळटा जल्मलो, पोंच पिलो काल गणे खूश आसले, ताका कुशार जोडलो, तो मेलो आनी ताका न्ही पिलो. तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गाक चडलो, सोत पदवीदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिवे आनी मेल्यांची मनशी करूं येतलो. सोत म्हणटा पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकांचे भक्षणे, कुडीचे जिवनपण, सासऱ्यांचे जिवीत. आमेन. भयणी भावांनो, आमची थोडी मागणी आज हे दोबाजीक परबी दिसाक बापाक उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागोया. आमच्या पाप साहेबाक, सगल्या गवडी बापांक, याज्ञीक भावांक आनी धर्मिकांक बापान आपल्या पुता जेजूच्या मोगान अदीक गोड करूंक आनी तांणी क्रिस्ताची कुडी आनी रगताच्या बोडान आपले पोरजेक भाग्यवंतपणान वाडोवंक बापा लागीं मागुया. देश कारबार चलयतल्या पासत मागुया. आमच्या देशांत धर्म आनी जाती कातींचे भेदभाव वाडत वेतात तेन्ना सरकारी मनशांनी वायट नपयत करूंक फावो ते उपाय घेवंक पावलां मारल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमाम फिरगोजकारां पासत मागुया. जितले पावटी मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेता तितले पावटी आमी आमचे गोराबे, समुदाय आनी आमची फिरगोज एकामेकाच्या मोगान आनी हुस्क्यान भरलेली आनी क्रिस्ताची कूड आनी रगताच्या एकचाराचे नमुने जावंक बापा लागीं मागुया. जोण एकल्या पासत मागुया. आमी आयच्या ह्या समारंभाचो फोड कसो आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत मिसाच्या बलिदानाचो मोग वाडूंक आनी आमी सगल्यांनी पुर्तेपणी वांटो घेवंक आनी आमच्या जिविताचें पवित्रपण जोडूंक पावूंक बापा लागीं मागुया. आज ही परब आमचे कोंफरात भाव भयणी संभ्रमतात. तांचेर, तांचे गोरब्यांचेर किरीत देवाचो आशिर्वाद मागुया. पयली सुवातेर तांकां ह्या मिसाची भेटेची सदांच सेवा करूंक, मोग करूंक, तांकां सदांच मिसा भेटेन वांटो घेवंक उर्बा मेळूं. आनी जी भोगती ती आपल्या गांवांत शिंपडायतात ती जेजूच्या कुडी रगताची भोगती वाडत वचो. हे पवित्र मिसाची भेटेचो आमकां सगल्यांक मोग मेळूं आनी जो एकचार आमी घडोवन हाडटा त्या एकचारांत आमी सदांच वाडूं. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागुया. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसुया. बेटोने वेळार गायोन गावुया. C27 निष्कोळून निर्मोल उंडो, पेज 39. C27, पेज 39.
भयणी भावांनो, ही आमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अनाकी बुडीक सेवेच्या गावात सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमचे बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून एकवटाच्यो एकचाराच्यो शांतीच्यो खुणा गोवाचो उंडो आनी दाखां सोरो आमी तुका ओपून दिता. जशें जाय तें कोणाचो एक उंडो आनी जाय त्या दाखांचो एकूच सोरो आमी करून घेता, तशेंच ती जेजूची कूड आनी रगत घेतले आम्हा समेस्तांक शांतीन आनी मोगान आमचो सोपून एकवट जाय सकोर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. ही महास्तुती चितान ऐकुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपदवेदार आनी सासण्याचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संवसार सोरोपुऱ्यान सोडवणीचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कुश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलो. आपल्या दोन दुतां बरोबर निमाणें जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून कोत नासलेले मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली सोपूर्ण वाकणणेची बोली. हे वर्त्या संस्कारान तूं तुजे पोरजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. हे तरेन एकेच पृथ्वीच्या सगळे मनशा कुळाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकठायताय. देखून आमी तुजे कृपेची गोडसाण चाकून पुनर्जीवन जेजू सारकी जावच्याक ह्या विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सोदता. आनी आतां सुर्गीच्या दुतां सांगाती पृथ्वीर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा, संवसाराचे सुरवेक तावन मनीस तुजे वरी पवित्र जावच्याक ताच्या बऱ्याक पडटा तें तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवें आमी सगळीं तुजी मोगाची भुरगीं. तर हांगा एकठांय आसलेल्या तुज्या पुता दुवांचेर तुजी दोळ्यार लिश्ट घाल आनी आमच्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाठय. ताचे पदवेन जावं ती आमकां आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. पातक करून आमी सांडलेलीं आसतना आनी तुजे सोयची परतून येवंक आमकां बळ नासलें तेन्ना व्हडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नासलेलो जावनूय आपणाकूच आमचे आदीन केलो आनी कुर्सार मरून तो तयार जालो. आपले हात स्वर्गा आनी संवसारा मदें विस्तारचे आदी आनी एक शाश्वत कोरा रिश्तापूंक वयचे वेळार आपले शिसां बरोबर निमाणे पावट रात जेवण जेवंक तो बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जाता. सगळीं रचना आपणा सगळें बापाचे वेंगेन परतून हाडून
आपूण कुर्सार रोगोत वारूंक वेता म्हूण जाण जावन जेजून दाकासुरान बोलोवली काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलीं पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सस्नीक करोराचें रोगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे खातीर आनी समेस मनशां बसत तें कुर्सार व्हरूंचें आसा. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. Sumia Jesu ami ondokata ani ekoshitle pieta ti pepavi tu poi bovanesu ami tuce moron kurgota. जेजू आमचे पास्क आनी सरोनात असली शांती देखून ताचो उगडास करून ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी समरमता आनी ताच्या येण्याचे बागी दिसाक आमी आशेन रावता देखून विस्वासी आनी खरें देवा, ही मनशांक तुजी इश्टागूत नव्यान जोडून घेतल्या तीच बोली आतां आमी तुका समर्पिता. कोनवाळे बापा, जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एकाच बलिदानांत आयज वांटो दिलाय, तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भेद आनी वेगळो सार नासलेली एकेच कुडींत आमकां सगल्यांक एकठांय. फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा कडेन, फिलीप आमच्या बीश साहेबा कडेन आनी सगळे यादनिकी वर्गा कडेन काळजाच्या आनी मनाच्या एकवटांत आमकां सांबाळ. काकूसरा देवा, आमचे सगळे मेल्ल्या भाव भयणींक तुजे गोपान घे. एक दीस तांचे बराबर आनी अंकवार मरीच्या बाग्यून जुजे, बाग्यून दोन मृतां, आमचो आस्कारी बाग्यून मिंगेल, बाग्यून कशी तुज्या बाग्यूंता मदें स्वर्गार तुजे मुखार आमी आसतल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. हो वेळ पावसर तुज्या राज्याची वाट बरोबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. तेन्ना कुसळेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन सासणाक जिवंत आसल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिन वाचूंक पावतल्या. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा, सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. बांबडीनो जेजू सोबे आमी सगळीं एक आनी एकाच उंड्यांत वांटो घेवन आमचो एकसार आमी वाडयता आनी भावपणाचें जिवीत जिवंक प्रयत्न करता. तेच जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणून हे मिसा पिठेंत वांटो घेवन आमचो सगळ्यांचो एकसार जावंक बरोबर बापाक प्रार्थुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशें आमची पातकां बस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली, भिरांतींतली, आकंतांतली, अपसेगांतली आमकां वाटाय. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोरवाकंतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे धर्मतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जिवन जेजूची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. कुशलकायेन एकामेकाक आमी शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ स्वर्गांतल्यान देंवलेलो जिवो उंडो,
म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो सासणाक जीव आसतलो, ही खात्री दितलो जेजू. हे जेजूचे जेवणांत आज भक्तीपणी वांटो घेतली आमी सुवागी. सुमया ते म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावुया D40 सोर्गी उंडो जेजून दिलो पेज 69. D40 पेज 69. Sorgi undo Gesù nilo Anca oslo favoraslo Anco Gesù Cevol salo Ance adni buket Paolo Gesù
प्रार्थुया. बापा, सासणांक तुझे देवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसोर मोय पासान तुज्या भुरग्यांक वेद भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरावर त्या सुखाची सुफोड कुणां जेजूची अमोळीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशीक काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आम्हा समेस्तांक तुवें बासालेलें सासणीक आनंदाच्या जेवणांक पावय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसुया. भयणी भावांनो, तुमकां सगल्यांक भोव करून आमचे कॉन्फ्रात भाव भयणी तशेंच हेरांक सगल्यांक कुशलकायेची कॉर्पूस क्रिस्तियाची परब आमी आवडयता. जेजूच्या जेवणाची भूक आनी तान आमकां सदांच लागूंक खेरीत भाशेन मागुया. आतां 9:30 वरांचेर दोतोनीच्या भुरग्यांक इनॉग्रल मास दोतोनीच्या वावराक आमी आज दोबाजीक उक्तावणी सुरवात दिता. आवय बापाय लागीं मागता उपकार करून भुरग्यांक दोतोनीक धाडची आनी सांगताक ही भुरगीं देवाच्या ओळखीन आनी भावार्थान वाडची. ह्या भुरग्यांक तांच्या सांगताक आवय बापायक येता त्या आयताराक मिटींग आसा. आवय बापायक दोतोनीक येतले भुरग्यांच्या आवय बापायक मिटींग भुरग्यांचे मीस जाले उपरांत. आज सांजे जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें नोवेन आमचे इगोजेन चालू आसा. तेर्स मीस सेरमांव सांजे 5:45 वरांचेर आनी 6 वरांचेर मीस. आख्खे फिरगोजेची परब देखून ही आत्मीक तयारेन वांटो घेवया. आज रेदेमतोरीश पाद्री एंटनी लॉपीस आमचे बरोबर आसतलो देवाचें उतर पुरगुटूंक. तशेंच नोमशींत सांत आंतोनीच्या कपेलांत 3 जाणांचे मीस आनी सेरमांव आज आनी फाल्यां फादर लेझली नोरोना देवाचें उतर थंय पुरगुट्टलो. फाल्यां सोमार जुनाची 12वी. फाल्यां आमचे इगोजेंत डिकन बॉरिस डायस येता. तो गांवांत पाजरकोणी कुंकोळी आमचे बरोबर आसतलो. आपली निमाणी पाद्रीपणाची आकारणी करूंक एप्रिलाच्या म्हयन्यांत फुडल्या वर्साक तो पाद्री जातलो. आमच्या सांगताक तो आसतलो म्हणून आमी सगळीं ताका न्हयच येवकार दिवया. तो बरो पाद्री जावंक ताचे पासून मागुया आनीक आमचो तेंको दिवया. तो आमकां भेट करतलो, पिळेवंतांक कुमन्या हाडटलो, तरेतरेच्या आमच्या गवळीक वावरांत तो सहभागिली जातलो. ताचें नांव बॉरिस डायस. सांजे फाल्यां 5:45 तेर्स 6 वरांचेर मीस कुरासांव जेजूचें. मंगळारा दीस 13 जुन्याचेर नुमचिंत कापेलांत सांत आंतोनीची दोबाजीक परब परबेचें मीस फेस्ताचें मीस सकाळीं 7:30 वाजता. हे मिसार फादर मारियान कोस्ता हाजीर आसतलो आनी देवाचें उतर पुरगुट्टलो. तुमकां सगल्यांक हे मिसांत वांटो घेवंक आमंत्रण नोमशींत कापेलांत 13 जुन्याचेर सांत आंतोनीचे परबेक. शुक्रारा दिसाक फ्रायडे 16 जून जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाजीक परब पुर्बेचें मीस सांजे 5:30 वाजता आनी मिसा उपरांत पावस ना जाल्यार मिरवणूक आनीक इगोजेची भेट, कुटुंबाची भेट आनी आशिर्वाद मागता सगल्यां लागीं हे दोबाजीक परबींत आमी वांटो घेवया. आमचे जेलादोर आसात मागणेच्या आपोस्तलाचे वांगडी, तांकां तांचे फामिलींक आनी सगल्यांक तुमकां आमचो उलो ह्या फेस्ताचे मिसांत वांटो घेवन भोव करून आमचे कॉन्फ्रात आपआपली अपमूस घेवन ताणें हाजीर जावंक आमी मागता. सोनवारा दिसाक 17 जुन्याचे अंकवार मारीच्या काळजाची परब इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मॅरी पुर्बेचें मीस सकाळीं 6:30 वाजता. ते उपरांत आमच्यांनी कामाक वचूं येता. इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मॅरी पुर्बेचें मीस सकाळीं 6:30 वाजता. फुडल्या आयताराक 8 वरांच्या मिसा उपरांत आमच्या तरणाट्यांक सगळे फिरगोजीचे तरणाट्यांक जमात तरणाट्यांनी हाजीर जावंक मागता. सकाळीं 8 वरांचेर मीस जातूच तांकां जमात. त्या दिसा भुरग्यांच्या मिसा उपरांत आवय बापायक जमात तुमी वांटो घेवचो. पवित्र पुस्तकाचो डिप्लोमा डे जालो गेल्या त्या आयताराक. आमी फोटो काडले. जांकां खुशी आसा आपआपले फोटो व्हरून उगडासाक दवरूंक
तांणी आपले फोटो ऑफिसांतल्यान व्हरचे म्हूण मागता. तशेंच आमच्या भुरग्यांनी क्रिज्म घेतलेलो मायांत, ते फोटो आमच्या ऑफिसांत आसात आवय बापाय लागीं. आनी क्रिज्माच्या भुरग्यां लागीं मागता उपकार करून ते फोटो व्हरचे, पयशे फारीक करूं नाकात. ते फोटो तुमचे तुमी व्हरचे आनी उगडासाक दवरचे घरांत. थोडे फावटी ही आमची भुरगीं आतां 14-15 वर्सांची खंय खंय पावतात आनी मागीर काजराच्या वेळार तांकां उगडास पुरान आसना, खंय क्रिज्म घेतलो सोदूंक भोंवतात. फोटो तरी आसल्यार घोटलो सेंट मायकल चर्च म्हूण दवरात. कित्याक जायतीं जाणां येतात, फादर म्हाका खबरूच ना, हांवें क्रिज्म घेतला म्हूण देखून नको सोदूंक भोंवतात. म्हणून उपकार मागता हे फोटो व्हरचे आनी आपले आल्बमांत दवरचे. अल्कोहोलीक एनॉनिमस दर आयताराक मेळटात 10:30 ते 12 पर्यंत वांटो घेवंक वा वचचें. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 SSVP प्रेयर ग्रूप आटोरांचेर, कॅटिकिस 9:15, सिनियर सिटिझन्स 5:30. आज घरा वयता आसतना आमचे SSVP वांगडी आपले गांवच्या दुबळ्यां खातीर बॉक्सां घेवन आसात, तुमी तांकां आदार दिवचो. तशेंच नमशी सांत आंतोनीच्या परबी दिसाकूय तीं बॉक्सां घेवन आसतलीं. आमच्या गांवच्या दुबळ्यांचो उगडास करचो. आतां आमी थोडो वगत जेजूक आमचे मदें दवरून मागणी करतले आनी आशिर्वाद पावस ना जाल्यार उबी रावया. सर्वेश्वर तुमची सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूच्या मोगांत आनी मिसा बेटीच्या मोगांत वाडूंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायन गावया R31 साक्रामेंतान रावलेल्या पेज 193. R31 पेज 193. Oh
गायन गावुया R35 संस्कारा इतल्या वर्त्या पेज 194. R35 पेज 194. प्रार्थुया. देवा एका जपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मोन्यांचो उगडास घडोवन दवरलाय. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी वरवीं तांबून आसतना तुजे सोडवणेचो फोड आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासनांच्या सासना. आतां दिंबी घालून केरीत भाशेन आमचेर, आमच्या गांवचेर, आमच्या कुटुंबांचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या वावर धंद्याचेर सगल्यांचेर जेजूचो दोबाजीक आशिर्वाद मागुया. शेवटाक गायन गावुया R14 जेजू खालीस तुजे पेज 182. R14 पेज 182.